सावयवेऱ्या वाठारांतल्या खामिणी ते बोणये गांवांतलो रस्तो कोसळ्ळा म्हण वावडी पातळिल्ली। पावसाचें उदक साचून रस्तो मातसो खचिल्ल्यान तो दुरुस्तेक घेतला म्हण आमदार गोविंद गावडेन स्पश्टीकरण दिल्लें। मात आतां प्रुडंटान थळार वचून वास्तुस्थिती तपासल्यार परिस्थिती वेगळीच। थंय आशिल्लो फ्लायओव्हरूय कोसळत म्हण हुस्को। नमस्कार, तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता हो सावयवेऱ्या वाठारांत खामिणी टू बोणये वचपी रोड हो 15 ऑगस्टाक खंय तरी पावसा लागून खचलो आणि जेणे करून हेजी जी रिटेनिंग वॉल आहा ती बीन आतां तुम्ही पळोवपाक शकता की एक सायडींतल्यान सुटलेली आसा। कालूच आमी हेजेर गांवचे लोकांचे विचार घेतले, कारण हो रस्तो कितलो डिफिकल्टीन हो कंस्ट्रक्ट केल्लो आसा आणि जो पावसाचो लोट आहा ह्या लोटान सगळी माती जी आहा ती डांबर भितर गेल्ल्या कारणान खंय तरी ही माती बसली सकयल आणि सगळो डांबर पोना गेलो रस्त्याच्या आणि खंय तरी ह्या पावसा लागून हो रस्तो खचलो। पण तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवपाक शकता एका जी रिटेनिंग वॉल काडलेली आसा तेकाय बीन त्या पद्दतीन ह्या हांगासर बेग पडलेली आसा आणि रिटेनिंग वॉलूय कोसळपाच्या वाटेर आसा। जेन्ना म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टरान एश्युरन्स दिल्लें आसा की पावसा पयलीं आपूण परत हे काम ज्या टेंडरान काडलेलें त्याच प्रमाणे त्या टेंडरान आपूण हें कंप्लीट करतलो म्हणून। सावयवेरेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।